तेच आम्ही उलयल्ले जे मिडिया फुडल्यान आम्ही सांगलेलो आमची जी खरी जाते आम्ही सांगली सरपंच आमच्या गव्हर्मेंटाकडे आम्ही पावपाचो प्रयत्न केलो आणि बरें दिसता की जेन्ना आमी अशें केलें आनी इमिजिएट बेजिसार ते येयले कामूय स्टार्ट जालें. सो हांव इतलें सांगूंक सोदता की काम जें आतां स्टार्ट तेणी केलां सो ते बऱ्या रितीचें काम आसचें आनी ते लॉंग लास्टींग उरचें. फाल्यां अशें जावंक जायना की काही 1-2 वर्सां उपरांत परत हे जावन लोकांक परत तेचो त्रास जावपाचो. सो इतलेंच सांगूंक सोदता की तें काम बरें उरचें. कित्याक तर हे सगळ्या लोकांक तेचो आनी परत त्रास जावंक जायना आनी अशे बाकीचे काही गोष्टी आहात ते आमी वेळोवेळी हाडटले सरकारा फुडल्यान जे आमी डिपार्टमेंटा कडेन व्हरून घालतले ते मातशे बेगींतल्या बेगीन ते हितून अशेंच हेच रितीन फास्ट स्पिडीन ते करून घेवचे. कित्याक तो प्रोसिजर ते जावकूच जाय पूण अदर सायड जे जे इम्पॉर्टंट आहा ते गजाली पयलीं जावंक जाय नाजाल्यार हे लोकांक असो त्रास जातलो फुडें. सो बरें दिसता पळोवन की खंय तरी आमी तो एक स्टेप घेतला आनी खंय तरी आयज फास्ट लागले. सध्या आम्ही आगरवाडा शापोरा न्हंयच्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात व्हडा संख्येन जे मिठाचे आगर आसा आणि ह्या मिठाच्या आगरांक दर वर्सा ह्या शापोरा न्हंयचे उदक येवन आगर खराब जाताले आणि मीठ व्यवसाय करत असताना तांकां बरोच त्रास जातालो. स्थळावी पंचायत आपली आगरवाडा चोपडे हाचे सरपंच आपले सचिन राऊत, आदले सरपंच अँथनी फर्नांडीस, आदले सरपंच आणि बायोडायव्हर्सिटीचे चेअरमॅन अमोल राऊत हांणी यत्न करून ही जी मानस आहा त्या मानसीचे दरवाजे व्यवस्थित करचे हाच्या खातीर सरकारकडे जलसिंचन खात्याकडे यत्न केला आणि ह्या कामाक मंजुरी मेळ्ळी. ह्या कामाचो कंत्राटदार आपल्या विरनोडा गांवचो महेश परब हांणी तातडीन हाची दखल घेत हंगामी स्वरूपाचे मानसीचे दरवाजे बंद करून जे खारं उदक आपल्या मिठागरात येताले ते बंद करपाचो यत्न केल्लो आसा. हो व्यवसाय तिगोवन दवरपा खातीर आयज मेरेन थळाव्या नागरिकांनी जायते यत्न केला पूण सरकार कडल्यान तांकां कसल्याच प्रकारचे मानधन किंवा अनुदान मेळना. मिठागर व्यवसाय टिकोवन दवरपा खातीर आगरवाडो ज्या गांवाक ह्या मिठागरांतल्यान नांव मेळिल्लें आसा तो आगर वाचोवपा खातीर सरकारानय यत्न करपाची गरज आसा. ह्या वाठारात मिठागरा पर्यंत येवपाक रस्तो नाशिल्लो पूण तत्कालीन आपले सरपंच अमोल उर्फ सिताराम राऊत हांणी यत्न करून मिठागराच्या कांय अंतराचेर फुटपाथ तयार करून लोकांक ताची बरी सोय केल्ली आसा. सरकारान ज्या मानसीचे दरवाजे कोसळलेले आसा ते बेगोबेग बऱ्या तरेन दर्जात्मक करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर.